I've come all the way from Panjim. First thing was it's a very good staff and the principal has organized over here. He has taken the utmost care to guide the people how to reach here by keeping the staff on the road to guide here. Everything was good. He has taken care of the tea, coffee, everything and the arrangements for parking, everything. Hello, I'm Dr. Jean Tellis from Murgao, and I would like to say that Murgao High School has done a fabulous job in arranging this inter-school chess competition. It is really encouraging to our new kids and budding chess players, and from the venue directions to the services given to us, personalized, even snacks were served to us and tea also was provided. So I think they've done a really fabulous job, and I would wish them all the very best and keep having such more tournaments in the future. आम्ही वेरी एडवान्स प्लॅन केलो पूण आमकां सारकी डेट फिजिबल मेळनासली म्हणून मागीर हो आयचो दीस आमकां फ्री मेळ्ळो. सो आमी बीट डबल मायंडेड आसले की आज येवचो की न्ही म्हणून, बिकॉज दोन फ्रेंड्स चवथ येता आनी चवथ आसा म्हणून प्लेयर्स येतले काय ना हेजें आमकां मातशें हें आसलें. पण इट इज सरप्रायझींग दॅट वी कंप्लिटेड 200 वीथ 1 वीक टू स्पेर. सो तर आमी तो एक वीक सो आमी आनी एंट्री घेतलेले न्हू जाल्यार तेंची आमी 110% क्रॉस करपाचे. हे 50th इयर गोल्डन जुबली इयर. सो हांवें सराक एक प्रस्ताव दिल्लो आमी ऑल गोवा इंटर स्कूल इंडिविज्युअल ओपन चेस टोर्नामेंट करया म्हणून ऑल कॅटेगरीज फ्रॉम LKG टू 10th स्टँडर्ड. सरान प्रस्तावान म्हाजो मान घेतलो आनी आमी टोर्नामेंट केला. आज आमकां बरो रिस्पॉन्स येयला. अराउंड 240+ participants and around 66 schools all over Goa from Konkani to Konkani. And I'll tell you, it was a one of a kind tournament where we arranged the arrangement was so good, from parking to the refreshments and decoration, everything was up to the mark. आयज हो फर्स्ट ऑल गोवा चिल्ड्रन्स चेस फेस्टिवल जो आमी ऑर्गनायज केला, ताज्या बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या मुरगांव हायस्कुलाचे गोल्डन जुबली इयर चालू आसा आनी ताच्या संदर्भात आमी खुबशे प्रोग्राम आयोजीत केले. हो आमचो 5वो प्रोग्राम. सुरवातेक आमी एक डेंटल कॅम्प केलो आमच्या भुरग्यां खातीर. ताच्या नंतर दुसरो आमी पेरंट्सां खातीर एक हेल्थ कॅम्प केलो गोवा मेडिकला बरोबर. त्याच्या नंतर आमी एमरी बरोबर 108 हांच्या बरोबर एक आमी फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग केलें, फर्स्ट एड ट्रेनिंग केलें. आनी ताच्या नंतर आमची जाली सत्यनारायण महापुजा. जातूंत भितर आमी सुमार 1300 लोकांक जेवण महाप्रसाद घातलो. आनी दीस वॉज अवर 5th प्रोग्राम. आतां हातूंत पळयत आसतना आमी पळयलें की जनरली गोंया भितर चेस जें आसा ताची खूब चर्चा चलता आनी खूब टोर्नामेंट्स जातात. पूण स्कूल लेवलाचेर स्कुलान ऑर्गनायज करपी टोर्नामेंट जो आसा फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड हो आमी सुरवात केलो. आमचे फावंडर्स जे आसात डॉक्टर रवींद्र करमली आनी तांची घरकान्न, तांच्यांनी ह्या स्कुलाची स्थापना केली. तांणी आज ताका 50 वर्सां, हें 50वें वर्स. आनी त्या निमत्यान आमी हे विविध प्रोग्राम केल्ले आनी तातूंतलोच एक भाग म्हणून हो आयचो चेस फेस्टिवल. हातूंत भितर आमकां बरे रिस्पॉन्स मेळ्ळे. जवळ जवळ 240 विद्यार्थी पेडण्यां सावन काणकोण पासून आमच्या सगळे गोंय भरले भुरगे जे आसात इस्कॉलाचे, जवळ जवळ 66 स्कुलाचे भुरगे जे आसात आज आमच्या स्कुला भितर हांगासर आयले. आनी तांकां ज्या ज्या पद्दतीचे फॅसिलिटीज हांगा जाय पडल्यो त्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी तांकां उपलब्ध करून दिल्यो. आमकां जो आतां पर्यंतचो सकाळ पासून आतां पर्यंत जो फिडबॅक मेळ्ळा आमच्या पेरंट्सां कडल्यान, तर तांचें म्हणणें अशें आसा की एक अद्भुत असो वेगळ्या प्रकारचो चेस टोर्नामेंट आनी ताचें आयोजन जें आसा, प्लॅनिंग जें आसा, आमची टीम जी आसा MHSची मुरगांव हायस्कुलाची, त्या टिमीन आनी आमच्या ह्या भुरग्यांनी, सगळ्या भुरग्यांनी हें आयोजन मोठें एक केल्लें आपल्या खांद्याचेर आनी तें सक्सेस करून दाखयलें. खूब उमेद जाता की ह्या सक्सेसा बद्दल जे वांटेकरी आसात त्या सगळ्या वांटेकऱ्यांचो हांव धन्यवाद म्हणटा. सगळे आमचे स्पॉन्सर्स जे आसात तांकां धन्यवाद म्हणटा. आमची पुराय टीम जी आसा, सगळी लोकालिटी जी आसा, आनी जे विद्यार्थी जे गोंयच्या विविध भागांतल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान आयिल्ले आसात, जे पेरंट्स वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ले आसात, तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा, आभार प्रकट करता तांचे. आमचो हो फर्स्ट ऑल गोवा चिल्ड्रन चेस फेस्टिवल सक्सेसफूल करपाक तांच्यांनी मोठो हातभार लायलो. आनी तांचे फिडबॅका प्रमाणे की आमी हो अशाच प्रकारचो टोर्नामेंट जो आसा तो हेज्या फुडेंय बी कंटिन्यू चालू दवरचो, एन्युअल करचो, अशी तांची मागणी आसा.